108 ॲम्ब्युलन्सीच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपासाची 5 दीस झाले तरी सरकारान कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हणून कर्मचारी युनियन आणि काँग्रेसीन सरकाराचो निषेध केलो। 5 दीस उपास करपी कर्मचाऱ्याची सादी वैजकी तपासणी सुद्धा भलायकी खात्यान करूं ना म्हणून काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सरकाराचो निषेध केलो। 5 दीस जाल्ल्या कारणान अजून हांगासर आमकां मेडिकल फिल्डाची म्हणटा ती कांयच म्हणटा ती फॅसिलिटी ना, कोणीच आमकां मेडिकल हेंच्यांनी पळयल्लें ना। आज आमचे जे भुरगे आहा तांकां इतली तेंची प्रकृती खालावल्ली आहा आनी हांगासर जे मेडिकल हितूनसून म्हणटा तशें आमकां कसलेंच म्हणटा तें हें योगदान मेळोंक ना, कसलोच सपोर्ट मेळोंक ना, ताचो आमी निशेध करता। फाटले 5 दीस उपास करपी 108 कर्मचाऱ्यांची भलायकी खात्यान वैजकी तपासणी करची अशी मागणी काँग्रेस आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केली। दे आर मेकिंग देम अनटचेबल्स, मत जाल्यार मोन न्ही म्हणून अशे भशेन चलता की तो ती जावं कोणूय स्ट्रायकींग स्टाफ आहा, स्ट्रायकींग जो तर ते स्टाफ आहाय ते मत जाल्यार मोन न्ही म्हणून देयर शुगर लेवल इज नॉट बीन चेक्ड, देयर पोटॅशियम लेवल्स आर नॉट चेक्ड, नथिंग इज बीन चेक्ड, दे आर ऑन हंगर स्ट्रायक्स, वॉट एव्हर इट इज गव्हर्मेंटान चेक करपाक जाय आशिल्लें। उपासाक बशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या पालकांनी उपासाक बसून कर्मचाऱ्यांक तेंको दिलो। माझ्या चेड्याक लागून हांगा येयला विस्तार वाठाडकाराक लागून तेन्ना हे सरकारान कितें तरी मजत करची, ह्या भुरग्यांक लागून हे तळमळटात तांकां, इतकीच तेंचे कडेन मागणी मागता, ही मागणी पूर्ण करची आनी ह्या आमकां म्हाताऱ्यांक हे आश्वासन दिवचा, काय तर घरान बसून खावपाचा आनी काय ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आरोंदा जेटी बंद पडची म्हणून केरी तेरेखोल पालये ग्राम बचाव समितीन आयतारा नष्ट पाडव्याच्या मुर्तार केरी जेटीचेर सत्यनारायण महापुजा घाली। आरोंदा जेटीक लागून केरी तेरेखोल पालये आनी आरोंदा गांव ना जावपाचे वाटेर आशिल्ल्यान ही जेटीच ना करात म्हणून लोकांनी जाहीर गाराणे घाले। आरोंदा जेटी बंद जावची म्हण केरी धक्याचेर ग्राम बचाव समितीन श्री सत्यनारायण पुजा बांधली। जेटीचे काम बेगोबेग बंद करचे असे गाराणे या वेळार घाले। हा प्रकल्प पूर्ण बंद व्हावा जेणेकरून जो होणारा गावाला त्रास आहे, आज गावाचे गाव नष्ट होणार आहे, तर देवता सगळ्यांनी विचार केला, सगळ्यांचं सहमत झालं आणि सगळ्यांनी ही गोष्ट ठरवली ठामपणे की आपली शशी पेडणेकर ह्याला आपलं यजमानपद देऊन आज नष्ट पाडव्या दिवशी हे सत्यदेवाचं व्रत करावं। त्याप्रमाणे प्रत्येकाला आमंत्रण दिले। आज प्रत्येक जण इथं जमलेले आहेत। आज प्रत्येकाच्या मनात एकच हेतू आहे, एकच इच्छा आहे की जो जेटी प्रकल्प आहे हा बंद व्हावा जेणेकरून गावाचे गाव नष्ट होणार आहे। आज देवता सत्यनारायण, आज सगळ्यांची तुमच्याकडे कळकळीची विनंती आहे, मनापासून श्रद्धा आहे आणि देवता मनापासून आज हे सार्वजनिक कारण आहे। हरमलचो जिल्लो पंचायत वांगडी अरुण बांदकारान आंदोलनाक तेको जाहीर केलो। हांव येयलो हांगा मुद्दाम, पूण जर खरेंच गांवा खातीर हानिकारक जर गोष्ट आसा जाल्यार इतल्या लोकांनी उबे उपकारचे ना, त्याच्या खातीर गांव उबो रावपाक जावो। गांव उबो रावपाक जावो जाल्यार आपल्या मदीं विश्वास निर्माण करपाक जावो। विश्वास निर्माण करतलो जाल्यार गांवाच्या प्रत्येक घराघरापर्यंत विशय पावपाक जावो। प्रुडंटा खातीर केरयेच्यान विलास आरोलकार। केंद्र सरकारान देशांत धर्मांतर बंदी कायदो बेगोबेग लागू करचो असो थाराव शिरसय जाल्ल्या हिंदू जनजागृती सभेत एकमतान पास केलो। गोंयांत धर्मीक थळांचेर हल्ले बंद जावचे म्हूण गोंय सरकारान खासा पावलां उबारची म्हूण सभेंत फुडारी उलयले। शिरसयच्या श्री महालक्ष्मी देवळान हिंदू जनजागृती सभा जाली। देशांत धर्मांतर बंदी कायदो करचो अशी मागणी करपी थाराव ह्या सभेत पास केलो। हिंदू युवतींच्या धर्मांतराचे षडयंत्र रोखावे तसेच देशभरात धर्मांतर बंदी कायदा लागू करावा। हिंदूंची मंदिरे, सनातनचा आश्रम आणि श्रद्धास्थाने यावर होणारी धर्मद्रोहांची आक्रमणे थांबवून संबंधित गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी। हर हर। हिंदू संतांची बदनामी करपाच्या प्रकाराक सगळ्या हिंदूंनी विरोध करचो अशें ज्योती ढवळीकरान मागलें। संतांची जुळलेली जी नाळ आहे तर ही तोडण्याचं एक मोठं षडयंत्र आहे लक्षात घ्या आणि म्हणूनच अशा अपप्रकारांना आपण संघटितपणे विरोध केला पाहिजे। शिरसयच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। घेऊ एक विराम।